नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्तिका कोटकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कोटकारवाडो पेडण्या पावर टिलर आंगार पडून शेतकाराक दुर्दैवी मरण, शेत नांगरतना घडली घडणूक। साखळी भर बाजारात विठ्ठलापूर कारापूरच्या तरणाट्यान केली आत्महत्या, पुलीस घडणूक थर दाखल, तपास सुरू। गोंयचो सायबूच राखपाक शकता गोंयकारपण, राज्यांतली शांती इबाडपी सरकारांतल्या घटकांक गोंयचे सायबान भोगोसचे, विजय सरदेसाय उलयलो। गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसाय सुभाष वेलिंगकाराचे सोशल मिडियाचेर वादग्रस्त टिप्पणी, सेंट फ्रांसिस झेवियर पोर्तुगीज हस्तक म्हणून उल्लेख। संसदेच्या शियाळी अधिवेशनात चर्चेक येतले गोंयच्या एसटी खातीरचे राजकीय आरक्षणाचे विधेयक, चर्चेक येवपी 16 विधेयकां राजकीय आरक्षणाचोय जाला आस्पाव। आणि फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारित डिजिटल संग्रहालय उबारपाचो प्लान, पर्वरे टाउन स्क्वेअर दोनूय प्रकल्पां खातीर केंद्रान मंजूर केले 188 कोटी। आता खबर विस्तारान। कोटकारवाडो पेडणे शेतान नांगरतना पावर टिलर आंगार पडून उल्हास कोटकार ह्या शेतकाराक दुर्दैवी मरण आयले। आंगार पावर टिलर पडिल्ल्यान आंगाचेर कितलेशेच घावे जाल्ले। थळाव्यांनी ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, मात हॉस्पिटलांत पावले उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। आयज काल शेती करप, कष्ट करप, परिश्रम घेवप आणि त्या शेतांतल्यान वेगळ्या तरेची उत्पन्न घेवप, पीक घेवप हे शेतकऱ्यांचे काम। पयलींचो काळ पळयलो जाल्यार व्हडा प्रमाणात पारंपारीक पद्धतीने शेती करपाचे काम शेतकरी करताले। तातूंत बैलांचो वापर करून शेत नांगरणी करप, मनुष्यबळ वापर करून जी बाकीची कामां आसा ते शेतकार करताले। पूण आयज आधुनिक पद्धतीचो काळ आशिल्ल्यान यंत्राचो वापर करून व्हडा प्रमाणात शेती वेगवेगळ्या प्रकारची केली वता आणि केन्ना केन्ना यंत्रच मनुष्याचो घात घेता अशी घडणूक कोटकारवाडा पेडणे हांगासरल्या एका शेतकरी पावर टिलरान आपले शेत नांगरतालो। त्या पावर टिलरात वयल्यान ताबो सुटान तो पावर टिलर उल्हास गणेश शेटकर 70 वर्साच्या ह्या शेतकऱ्याच्या आंगाचेर आयलो आणि तेका जखमी तातून जालो। त्या उपरांत ताका मरण आयले। ही घडणूक वायट घडली आणि ही घडणूक घडल्या उपरांत काही लोकांनी शेजाऱ्यांनी पळयले, त्यांच्या घरच्या लोकांनी पळयली। लोकांनी धाव घेवन तेका तातडीन तुयें हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण हॉस्पिटलांत दोतोरांनी तपासणी करत आसतना तो मेल्याची जाहीर केली। सरकारांतलो एक घटक गोंयांतली शांतिकाय भंग करपाचें काम करता। आता गोंयांक गोंयचो सायबूच वाटावपाक शकता। गोंयच्या सायबानूच शांतिकाय भंग करप्यांक माफ करून शांतिकाय तिगोवन दवरची, अशें गोवा फॉरवर्डचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो। मंगळारा पोरणे गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेतल्या उपरांत विजय उलयतालो। गोंयचे सायबाचे फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें। गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा। हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागता की गोंयांत सगळ्या धर्मांचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितें उरचें। गोंयचो सायबूच गोंयकारपण काडूंक शकता। सो बेसिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली हिंगा, सो मातशें हें आसलेलें पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू disturb it by the persons who are running the government. Their role is also suspect. आता खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात ते म्हाका कळना, पूण हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्व जाता। सायब गोंयच्या सायबान तांकां भोगसूंक आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो।
सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या डीएनए वेल्यान निर्माण जाल्लो वाद थंड जाता थंयच आसा. आता सोशल मिडियाचेर सुभाष वेलिंगकारान फ्रांसिस झेवियराचेर पोस्ट करून नव्या वादाक तोंड फोडला. पळयात पुराय बातमी. सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या फेस्ता दिसाच सुभाष वेलिंगकारान सोशल मिडियाचेर एक वादग्रस्त पोस्ट केला. गोमंत भुंयेचो निर्मातो परशुरामाक वंदन करतना सुभाष वेलिंगकारान सेंट फ्रांसिस झेवियरा विशीं केल्ले हे पोस्ट पळयात. छत्रपती संभाजी महाराजांचा हल्ला परतवून पोर्तुगीज साम्राज्याचे रक्षण केले असा चमत्कार आजही चर्च ज्याच्या शवाच्या नावावर खपवते तो पोर्तुगीज हस्तक मुक्त गोव्याचा पॅट्रॉन सेंट. हे लॉजिकच बेकार आहे. झेवियरला पोर्तुगालच्या राजाने व पॉपने धर्मांतराद्वारे भारतात पोर्तुगीज साम्राज्य बळकट करण्यासाठी पाठवला. भारत देशाच्या रक्षणासाठी नव्हे हे तर अडाण्यालाही माहीत आहे, होय ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. संसदेच्या शियाळ्या अधिवेशनात चर्चेक येवपी 16 विधेयकांमदी गोयच्या एसटी रिझर्वेशन बिलाचोय आस्पाव आसा. केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आनी 5 ऑगस्टाक गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीं खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक लोकसभेत मांडिल्लें. लोकसभा वेंचणुके आदी केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिली. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. ते उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. सध्या संसदेन अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशनान जायती विधेयकां फुड्यान येवपाची आसा. एकूण 16 विधेयक आसात. ह्या 16 विधेयकांत एक म्हत्वाचें विधेयक आसा तें म्हटल्यार गोंयच्या अनुसूचित जमातीक विधानसभा मतदारसंघान खंयचे मतदारसंघ आरक्षण करपाचें हें विधेयक आसा. खरें म्हटल्यार हें विधेयक जें आसा हें फाटल्या अधिवेशनान पास करपाचें आसलें पूण तें फाटल्या अधिवेशनान सुद्दां पास जावंक ना. हेचेर जायत्या विरोधकांनी जायती टिका सरकाराचेर केली की तुमकां हें विधेयक पास करपाक मेळोंक ना, तुमी फक्त लोकांच्या तोंडाक पानां पुसता अशें विरोधकांनी टिका केलेली. तेच्या उपरांत परत आतांचें जें अधिवेशन आसा हिवाळी अधिवेशन ह्या अधिवेशनान जी 16 विधेयकां येतली तितून हें एक विधेयक आसा जेतून अनुसूचित जमातींक मतदारसंघान आरक्षण मेळटलें की ना हें ठरतलें. हेच आश्वासन फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां सरकारान दिल्लें आनी अनुसूचित जमातीन तेका त्या टायमार असो स्टँड घेतलो की हे विधेयक जर पास जायना जाल्यार आमी लोकसभा इलेक्शन जे जालें फाटीं ताका आमी मतदान करचें ना. पूण सरकारान तेंची मनधरणी केली आनी ह्या फावटी ह्या अधिवेशनान हे विधेयक पास जातलें अशें आश्वासन दिल्लेलें. त्याच प्रमाणान त्यांनी आता हे 16 विधेयकांमध्ये हे एक विधेयक घातलेलें आसा. हे विधेयक पास जाता की ना हे आमकां येणाऱ्या काळान कळटलेंच. जशें अधिवेशन फुडें वयता त्या अधिवेशनात हे विधेयक पास जातलें की ना हें कळटलें. आमी ही अपडेट तुमच्या मुखार परत घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फोंडें छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय उबारतले जाल्यार पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचो विचार आसा. केंद्रान ज्या 40 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या तातूंत गोंयच्या ह्या 2 प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. पर्यटन क्षेत्राच्या उदरगती खातीर केंद्र सरकारान वेगवेगळ्या राज्यांत 40 प्रकल्प उबारपाचें थारायला. ह्या 40 प्रकल्पांमदीं फोंड्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर आधारीत डिजिटल संग्रहालय आनी पर्वरे टावन स्क्वेअर उबारपाचें थारायला. फोंड्या जावपी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या डिजिटल संग्रहालया खातीर 97.47 कोटी जाल्यार पर्वरेच्या टावन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 90.74 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. भारतांत प्रत्येक सेक्टरांक विकास जावचो, पर्यटनाक गती मेळची आणि भारताची उदरगत जावची ह्या खातीर कांय निर्णय घेतलेले आसा. तितूंतलो एक म्हटल्यार स्पेशल असिस्टंट टू स्टेट अँड युनियन टेरिटरी फॉर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट ह्या स्किमी अंतर्गत म्हणजे SASCI ह्या स्किमीच्या अंतर्गत 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाक केंद्र सरकारान ठरयलेले आसा. आणि ह्या पुराय प्रोजेक्टांची जी कॉस्ट जे आसा ते जावन आसा 3295 कोटी रुपया. येद्या व्हडल्या प्रमाणान खर्च करून 23 स्टेटींनी 40 प्रोजेक्ट करपाचे केंद्राच्या पर्यटन खात्यान ठरयलेले आसा. आणि सगळ्यात बरी बाब अशी की ह्या 23 स्टेटी मदीं गोंयाचो समावेश आसा आणि ह्या गोंयान ह्या 40तले 2 प्रोजेक्ट जावपाचे आसा. तितूंतलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार फोंड्या हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे म्युझियम जावपाचे आसा. त्याची कॉस्ट जवळपास 97 कोटी रुपया जावन आसा. आणि दुसरो जो प्रोजेक्ट आसा तो पर्वरे हांगासर टावन स्क्वेअर एक प्रपोज टावन स्क्वेअर आसलो
तो करपाचो थरयला. त्याची कॉस्ट जवळपास 90 कोटी रुपया जावन आसा. म्हणजे पळोवंक गेले जाल्यार जवळपास 200 कोटी रुपयाचे काम हे गोंयांत जातले आणि हे 2 व्हडले प्रोजेक्ट केंद्र सरकारच्या पर्यटन खातें करता. आणि ही जी माहिती आसा ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी आपल्या ट्विटर अकाउंटाचेर ट्वीट करून दिली. अशा प्रकारच्यो अपडेट्स आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमध्ये दुकानांच्या विशयावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. 2010च्यान दुकानांचे भाडे फारीक करूंक नाशिल्ले 400 वेपाऱ्यांक महापालिकेन भाडे फारीक करपाची नोटीस काडल्या. 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकान खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. मार्केटातले दुकानदार आणि पणजे महापालिकेमध्ये दुकानाच्या भाड्यावेल्यान कोफुसांव सुरू आसा. फाटल्या 14 वर्सांच्यान दुकान भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्या सुमार 400 दुकानधन्यांक महापालिकेन नोटीस जारी केल्या. हे नोटीसी प्रमाण 7 दिसां भितर भाडे फारीक केले ना जाल्यार दुकानां खाली करपाची शिटकावणी दिल्या. दुकानदाराच्या कोतान तांणी खंय दर वर्सा भाडे फारीक करपाचो यत्न केलो, मात महापालिकेन धाडिल्लो डीडी स्विकारूंक ना. ताकाच लागून इतली वर्सां भाडे आडखून पडिल्ल्यांचे तांचे म्हणणे. दुकानदारांक पालिके कडल्यान लीज एग्रीमेंट जाय, पूण महापालिकेक तें करपाचें ना. पालिकेक 11 म्हयन्याचे लीव एंड लायसन करपाक जाय, पूण दुकानदारांक ही गजाल मान्य ना. आयकात दुकानदारांचे म्हणणे. जे मार्केटान जे वेपारी आसात तांकां 2003 रिहॅबिलिट केले. रिहॅबिलिट करून पुनर्वसन करून तांकां परत भितर घेतले. आणि ताच्या पयलीं 2001 to 2003 हे मार्केट जे अंडर JSIDC परिकारान बांदलेले जुने मार्केट आसले ते मोडकळी केल्ले. त्याच्या पयलीं सुद्दां लीज एग्रीमेंट आनी आमचे सगळे आसले आमी भाडे भरताले, सगळे भरताले. जेन्ना 2003 जेन्ना मार्केट बांदले तेन्ना परिकारान आमच्या कडेन करारनामा केलो की तुमकां आपूण नवे मार्केट म्हणून पावले. तेन्ना तुमकां सगळे वेपाऱ्यांक जे ल्हान मोठे कितें वेपारी आसा तांकां आपूण सगळे नवे बांदले. त्या प्रमाणे ताणें हे मार्केट बांदले. आमकां रिहॅबिलिट करून भितर घेतले तेन्ना तेंच्यांनी भाडे घेवपाक सुरवात केली. तेन्ना भाड्याचो रेट आसलो तो 30 रुपया स्क्वेअर मिटर केल्लो तेंच्यांनी कितें. आनी मागीर तो 30 रुपया भाडे भरताले. अप टू 2010 सुद्दां तेंच्यांनी आमचे भाडे घेतले. भाडे फक्त भाडे करूचेच न्ही तर जे बाकीचे कोण आसले न्ही वेंडर आसा ते सोपेवाले बांका फिक्सार त्यांचो सोपो वेंडर भाडे चालू आसले पयशे. आनी आज पासून सुद्दां ते चालू आसा. प्लस तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेतले. कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट घेवन मागीर थोड्यांची ट्रान्सफरी फी सुद्दां घेतल्या. हे हितून केले. आनी मागीर तेंचे सांगले आमकां लीज एग्रीमेंट करता म्हणून. आनी लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सामको 30 इयर्साचो लीज एग्रीमेंट करता म्हणून सांगलो. म्हणजे इट वील बी एक्सटेंडेड अप टू 99 इयर्स. मागीर तेंच्यांनी तेंचे कितें जालें कोण जाणा. मागीर थोड्या वर्सांनी म्हणाले की आमी लीव एंड लायसन करता. ते आमकां लीव एंड लायसन ना त्या खातीर. आनी इवन आमी ते मागीर तांकां पयशे बाय मिन्स ऑफ चेक ड्राफ्ट धाडलेले ते थोडे तेंच्यांनी परत सुद्दां आमचे पळय केले. तेंच्यांनी ते इनकॅश करूंक ना मागीर ते परत तांकां भाडे धाडलें तेणी एक्सेप्ट करूंक ना. आमी धाडपाचें काम केलें. आतां म्हाका सांग तूं ही ऑथॉरिटी तूं जर एक्सेप्ट कर. हांवें तुज्या नांवार धाडलो कॉर्पोरेट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेशनाचे चेक धाडलो भाडे धाडले जाल्यार तूं एक्सेप्ट करपाचें काम तुमचें न्ही. आतां आमी तुमचे भाडे करूं म्हणटकूच आमी तुमकां भाडे दिवपाक तयार आसा. पयलींच्यानूय सांगता आमी भाडे बरें. आमी म्हटल्यार तुमी लीज एग्रीमेंट करपाक आहा तेकाय तयार आसा. रोहीत मोसारान आसा ते मार्केटाक एकदां तुमी विजीट दिल्ली तेन्ना म्हणाले तुमी लीज एग्रीमेंटाक तयार आसा न्ही. सर म्हणल्यार तुमी सांगा न्ही आमी येवपाक तयार आसा. मेयर जाणा हें सगळें. मेयरानूच सांगलें तुमी करपाक तयार आहा मरे तुमचें हेका धाडला खंयच्या थंय तुका आमी लीज एग्रीमेंट करुया. तेंच्यांनी विचार करूंक नासलो बाबा आमी सगळ्यात तयार आसतना आमी हांकां नोटीस कित्याक धाडली आतां. लायसनाक आमी कोण तयार ना. ते लीव एंड लायसन हे आमी तेन्नाय सांगलें लीव एंड लायसनाचें तुका डेफिनेशन सांगलें कितें आसा तें कितें. आमी आतां 50-60 वर्सांचे आमच्या बापूय आसतलो आजो आसतलो ते वेपाऱ्यांक तुमी खरें म्हटल्यार तुमी कितें करना. ह्या वेपाऱ्यांक अशें बाबा मध्यस्थ वेपारी लोक ह्या मार्केटान आमच्या सारके सादारण वेपारी आसा तांकां आमी बरे भशेन करून दिया. आमचे पासून तुमकां उत्पन्न मेळटा आनी आमी कशेंय जावं आमचे कश्ट काबाड कश्ट करता तुमची भाडी भरता सगळें भरता कितें. तेन्ना तुमी आमकां वयल्यान रिलीफ दिवपाचें. तुमी आमचे मायबाप. तुमी हें अशें करप न्ही आमच्या अचानक हल्लो करप न्ही. तुमी नोटीसूच घातल्या तर तुमी आतां ती नोटीस वाचा तेंच्यांनी कितें बरयल्या तें. आमी बसया आनी उलोवया.
आमचें उत्तर हें आमी तुमकां ना म्हणूंक ना न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. करासवाडा म्हापशा महामार्गार पार्क केल्ल्या कंटेनराक गाडयेन नेटान धपको दिलो. हातूंत महाराष्ट्राचे 4 पर्यटक जखमी जाले, जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्यांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. अपघाता उपरांत कंटेनर चलोवप्यान थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान पुलीस सध्या ताचो सोद घेतात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण महाराष्ट्राचे पर्यटक गोंय भोंवणे खातीर आयिल्ले, मात करासवाड्यार पावल्या उपरांत गाडी चलोवप्याचे गाडयेवेल्यान नियंत्रण सुटिल्ल्यान तांणी पार्क केल्ल्या कंटेनराक नेटान धपको दिलो. वाळपयचो आमदार तशेंच मंत्री विश्वजीत राणे आनी पर्येचे आमदार देविया राणे आनी फुडाकार घेवन पणजे आयनॉक्सांत सत्तरी आनी पर्येच्या सुमार 2000 परस चड बायलां आनी भुरग्यां वांगडा साबरमती रिपोर्ट सिनेमाचो आस्वाद घेतलो. दर वर्सा 3 डिसेंबराक संवसारीक दिव्यांग दीस मनयतात. दिव्यांग लोकांक सगळे हक्क आनी सुविधा मेळचे खातीर 1992 वर्सा सावन युनायटेड नेशनान दिव्यांग दीस मनोवपाक सुरवात केल्ली. मात दिव्यांगां खातीर जाय तशी जागृताय जाल्ली ना. देखून लोकांनी तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक जाय आनी तांकां सहकार्य करपाक जाय अशें दिव्यांग लोकां खातीर वावुरपी प्रकाश कामत हांणी म्हणलां. संवसारीक दिव्यांग दीस म्हणजे तांचे डिसेबिलिटी सिलेब्रेट करप. कळ्ळें? आमी डिसेबिलिटी कडेन पळयतना वेगळे तरेन पळयताले पारंपारीक दृश्टीन. कळ्ळें? हे लोकांनी कोणें पातक केला काय, हांचे आवय बापायन कोणें पातक केलें काय, ही पारंपारीक दृश्टी. तातल्यान आमी चॅरिटी बेस्ड डिसेबिलिटी कडेन पळयताले. पण युनायटेड नेशन्स हाणें 1992 हो दीस सुरू केलो आनी सिलेब्रेट करात अशें सांगलें. कित्याक युनायटेड नेशन्साक जाय आशिल्लें की डिसेबिलिटी ही चॅरिटी बेस्डा वेल्यान रायट्स बेस्डाचेर येवची. तांकां बाकीच्या लोकांक जे हक्क मेळटा तशें तांकांय ते लेवलाचेर हक्क मेळचे म्हणून हो दीस तांची उदरगत, तांचे खातीर प्रवेश सुलभता, एक्सेसिबिलिटी पब्लीक जाग्यांनी, तांचे खातीर एम्पावरमेंट, तांकां नोकऱ्यो, कामां, धंदे मेळून तांकां स्वतंत्र जावपाक, आत्मनिर्भर जावपाक मेळचें म्हणून हो दीस तांणी सिलेब्रेट केल्लो. पण मजा अशी की हे दिसाचे आनी एक भाग म्हणजे समाजाक अवेरनेस करप डिसेबिलिटी विशीं. आमच्या समाजांत जाय तितले अवेरनेस ना. ताका लागून समाज ते डिसेबल्ड ते आनी आमी अशा भावनेन वागता. ते आमी सगळे सर्वसमावेशक हे सगळे लोकांक इन्क्लुजीव करून तांकां तांचो आवाज वाडोवपाक जाय. कित्याक ही मिनिस्कूल मायनॉरिटी. कळ्ळें? तांकां तांचो आवाज सरकारां आनी ऑथॉरिटी पर्यंत पावना. तो पावोवपाक तांकां सगळे समाजान मदत करूं जाय, तांचो आवाज एम्प्लिफाय करूं जाय. सो ही भावना जागोवपाक हो दीस केल्लो. हाजो अर्थ कितें? आतां 32 वर्सां जालीं 2024 पावले. आमी तो दिसच मनयत आसा. म्हज्या कोतान 365 डेज आमी डिसेबिलिटीचे करपाक जाय लोकांचे न्ही. तांकां तशें दिसूं जाय सगळे दीस आमचे म्हणून. हे खातीर आमचें कर्तव्य आनी ताजी आज आमकां जाणीव दिवपाक हो दीस केला. म्हणजे सरकारां कोण हाडटा? आमीच हाडटात निवडून. सो सरकारांची जबाबदारी, ऑथॉरिटींची जबाबदारी म्हणजे आमी समाजान हे खातीर उबे रावपा जाय. आनी आयच्या दिसाक आमी जर हे करीत जाल्यार आमी खरेंच डिसेबिलिटी खातीर वावुरतात. एक इन्क्लुजीव समाज, एक सर्वसमावेशक समाज आनी एक प्रगत समाज म्हणून आमकां नामना मेळटली.
मडगाव रेल्वे स्टेशन हे सगळ्यात मुखेल पर्यटन शारांक जोडपी एक मुखेल शार. मात ह्याच रेल्वे स्टेशनाचो भायलो तशेंच भितरलो वाठार प्रवाशांक लागून दूषित जावपाक लागला. देखून संबंधित प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडपाची मागणी जावपाक लागल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत कोंकण रेल्वे अंतर्गत मडगाव रेल्वे स्टेशनाची भेसबरी देखरेख जाता. महत्वाच्यो पर्यटन थळांकडेन जोडपी मडगाव शार हे राज्यांतलें मुखेल रेल्वे स्टेशन जावन आसा. दर एका प्रवाशा खातीर ह्या स्टेशनाचेर सोय सुविधा लेगीत उपलब्ध केल्ल्यो आसात. मात ह्याच स्टेशना भायर प्रवाशांक खातीर केल्ल्या पॅसेजीत विंगड राज्यांतले प्रवाशी ट्रेनीची वाट पळयत एकतर बसून रावतात किंवा न्हिदून दीस सारतात. तर दुसरे वटेन रेल्वे स्टेशनाच्या भायल्या सुवातीचेर आशिल्ल्या फुटपाथाचेर कांय प्रवाशी ताडपत्री घालून मुक्काम करून राविल्ले स्पश्ट चित्र पळोवपाक मेळटा. जाका लागून मडगाव रेल्वे स्टेशना भितरली सुवात तशेंच भायलो वाठार दूषित जाल्लो आसा. देखून संबंधित प्राधिकरणान ह्या सगळ्या समस्यांची दखल घेवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी जावपाक लागल्या. आता हे मडगाव म्हणटानी आमचे मेन रेल्वे स्टेशन इतले डिसेंट केला खरें, पूण हांगा हे सगळे घाटी बिटी रस्त्यार हांगा न्हिदून हे सारके फुटपाथ तेंच्यांनी कॅप्चर केल्या. तशें रेल्वे स्टेशनाचे भायर मेन रोडार न्ही सगळे आमचे फुटपाथीचेर सगळ्यांनी गाडी लायल्या. ते लोकांक वचपाकच चान्स ना आनी सगळी घाटयां बिट्या ते रांदता कितें करता ते कोणाचेर तेंचे लक्षच ना. हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन जावं पोलीस आमच्या रेल्वेच्या तांकां खंय सायडीन काडपाचे, ही फुटपाथ क्लियर करपाची अशें तांकां एक हांगा दवरले कोणी जाल्यार पुलिसनी तांकां भिरांत येतली आनी आमचें रेल्वे स्टेशन पयलें चकचकीत जातलें. आमचे मिडियान पसून आमचे बबन घाटके वचून मेळून तेंच्यांनी तेजें कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून हांव मागता. आनी आमचें मडगांव रेल्वे स्टेशन क्लीन दवरचें हे मिडिया कडेनूय बी हांव मागता. हें आमचें मडगांव स्टेशन आहा न्ही हें मेन रेल्वे स्टेशन. हांगा आमच्या रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हें मातशें रेल्वे स्टेशन आमचें स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता. वचत थंय चुकता, हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेंच पिड्ड्यार जाता. ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता ते सगळे पयले हळशीकशे न्ही. ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमचे गव्हर्मेंटान हें पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा. गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मिरामार ते करंजाय वॉकिंग ट्रॅकाचेर आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी बेंचांची सामकी चवथिकाय जाल्या. कांय बेंच मोडल्यात जाल्यार कांय बेंच गायब जाले. देखून सरकारान उण्या दर्जाचें सामान वापरलां तशेंच सरकारान ह्या सुविधांची देखरेख घेतिल्ली ना अशें आपाची फुडारी सेसिल रॉड्रिगीस म्हणटा. इन सच अ बॅड कंडिशन तुम्ही पळोवंक जाता व्हिडिओचेर की ते व्हिडिओ द वुडन प्लॅंक जे आसा ते आयदर वन इज मिसिंग ऑर सम आर ब्रोकन इन सम बेंचेस कांयच ना. आनी परिस्थिती इतले वायट आहा की लोकांक जे वॉक करता ते सांजेच्या टायमार सिनियर सिटीजन बी तांकां इतलेच त्रास जाता कित्याक समटायम्स हे फ्लोरिंगाचेर न्हू फुटपाथाचेर अनइवन आसा आनी सायडीक पळयल्यार रस्त्याचेर लायट पोस्ट जे आसा मोडून सकला उडयल्या एंड अजून पासून काडूंक ना. सो असली परिस्थिती आसा की जेन्ना डस्टबिन्स आहा डस्टबीन पासून लोक चोरून वता नाजाल्यार डस्टबीन रिपेर करिना नाजाल्यार रिप्लेस करिना. सो दिस हॅज बीन गोईंग ऑन फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. सो आयदर द गव्हर्मेंट प्लॅन्स टू पुट आयदर मेटल बेंचेस so that there is no damages and if any street lamp is broken down there has to be a replacement. आता आमी तो परिस्थिती इतली वायट आसा जे कोण सांजेच्या टायमार वॉकाक वयता they can't even walk on this road. रस्त्यार मागीर they are walking on the road which is very dangerous. But you can see the situation. आमी बेश्टे उलयत ना दिसती पडटा आमकां की गव्हर्मेंटान कसले आमकां इक्विपमेंट दिला आनी कशें मेंटेन करता ते. So if this is the state right now, I don't know what will be another 10 years down the line. And each stretch जी आसा, it's tourism stretch. जायते tourists हिंगा येता, बासी कामता, tourists चलत वयता बिचाचेर. In front of me is the Miramar beach entrance. You are showing tourism in such a bad condition. But where is the smart city money gone? म्हाका तरी दिसती पडना हांव लोकांक दिसती पडटा जाल्यार पूण definitely something has gone wrong. People have misused the funds. And this is what the government is doing.
खोर्ले म्हापशा शिवा कुडणेकारांच्या घराक उजो लागलो. कुडीत आशिल्ले लायटीची उपकरणां, भांगर आनी पयशे उज्यांत लासून गोबर जाली. उजो लागिल्ल्यान संबंदीत दनयाचे सुमार 2 लाखां परस चड लुकसाण जाल्लें आसा. फ्रिजाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. कांय वेळा उपरांत उजो पालोवपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो. आमकां म्हापसा फायर ब्रिगेडीक आयज 3 तारखेक 11:02 कॉल आयले की घराक उजो भेटला म्हणून म्हापसा घाटेश्वर. सो आमी ताबडतोब गाडी आमी टर्न आउट केली जाल्यार हांगा पळयता जाल्यार जगाल आसून आनी घरांतून फ्लेम आनी स्मोक भायर येता. आमी सोमतें मातशें चडाव घाल्ल्या कारणान मातशें गाडी बिडी घेवपाक लोकांची पार्किंग त्रास जाता. पूण लगेच आमी स्टार्ट केले फायर फायटींग आनी सादारण एक अर्द्या वराच्या फायर फायटिंगेन उजो कंट्रोल आयलो. म्हाका दिसता सुरू जाला तेंच्या किचनान फ्रीज बी एकदम जावन काबार जाला. फ्रीज ना, ताच्या नंतर लागींच तेंचे 2 सिलिंडर आसलेले. एक किचनान सिलिंडर यूज करताले तो शेप चेंज जाला म्हणजे आनी थोड्या वेळान म्हाका दिसता ब्लास्ट जावंक शकता. तो जर ब्लास्ट जालो जाल्यार चड लॉस जातले. त्याच्या नंतर आनी एक सिलिंडर आसलो पूण दुसऱ्या रूमान आसलो. तो आमी पयलीं काडला आनी मागीर ताच्या नंतर दुसरो काडलो आनी कोणाची जिवीत हानी कांय जावंक. सो हो जो फायर कित्या खातीर हो उजो पेटलो इतलो ते आमी एक्झॅक्ट सांगूंक शकना. ते कित्याक उजो फ्रिजाक पेटला वो कितें ते सांगता की जो घर मालक आहा तो म्हणटालो की आपूण पळयलो तेन्ना पळयलो शिवा म्हणून एक सॉरी तेंचे चेडो तेंचो शिवा तेजो चेडो म्हणटालो की पयलीं फ्रिजाक उजो पेटलो आनी तेणी ट्राय केली पालोवपाक जाल्यार तो पालवाना जालो. पूण तेणी आमकां ताबडतोब आमकां लॉस कितें लॉस अरावंड कितलो लॉस अजून काय कळना पूण तरी पूण एक सुरवात 2 लाख तरी दिसता चड जावंक शकता. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. अदिती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.